तू आईल खुशेरी उलयता बसल्या गो हांव तुका खावच्या पिवच्या कसने दाय वे म्हणून रे निमगिल ना गो हांवें थो रापता एक 5 मिनिट थंड सरबत करून हाडता. अम्मा कसने खावच्या पिवच्या नाक गो बदा सांका म्हळ्यार तू थंय आईल जाल्यार हांव तुका लागून तशें वतसील गो हंगे येना आसिली. तू मेळत म्हण कुशेर हांव आयला रे तू आयली ना गो तू येना सुनमा येना. हा ही मेळ्ळल गो आमगेले तुळशीदासल बायल तीची परिचय करून घेतली. आमगेले वेदಕ್ಕನ सांगले ಹೊಳೆ मलदू म्हणून तीची अनु परिचय करून घेतली गो. लायकून उलयता नवे तुळशी ती एकली असेल पण आनी कोणी येनी ती मागीर म्हाका कसं म्हण कळली गो विषय. तुक विषय कळले वे कसं विषय कळले म्हाका कसं नी अर्थ दत्तना सायबिनी समा सोडवान सांग. आजी रमानंद मम्मल दुवेल निश्चय तांबूल नाही गो तशी दावनू हा वेदका लोटा येईल गो. हो रमानंदल दुवेल निश्चय तांबूल असेल वे आमके हेळीक नासिल गो पुता ताकची केमीचेर को पहिला ताका चमक संगनी की कसम की एंगेजमेंटनी कसने कर ना संक्षिप्त दान हॉर्डी करता म्हण सांगतसील. कोणे दुड्ಡು दिತ್ತल असलं रे एंगेजमेंटाय करता ती अनेकय करता ती. आता एक 15 दिवसा पुढे रमानंद मामनी कावेरಕ್ಕ ವೇದಕ್ಕಲ್ घರ ಈಲಿನ ಕೈ एकच रण्णी दोग्गाले मिगेल दुवेल हॉर्डीक कांय पुणी सहाय करी म्हणून. भावाजी मात्र कसने उले नी काही तोच ऐकत बसील काही चरडू माही तितलेच काही मान तो माव म्हण एक उत्तर उरले नीत काही हांक पळलेल्याची सीधा कुडा वचून बागील गांगेन बसलीत काही. हानी दोघंही एक रण्णी काही दोग्गाले मिगेल दुवेले हॉर्डीक तुम्हीची सहाय करका मिगेल दू नाही तुमगेल दू म्हण ಲೆಕ್ಕ ती काय पुणी सहाय करती तुमको नमगुनगे नम्मी हॉर्डीके हात गल्ले अशी तशी म्हणून पय्यर पोटचेक बाकी खंय पडे रमानंद मम्माले कसं कावेरಕ್ಕನ್ त्यान मन रडताना वेदकक पळून बसदत्वे कितले म्हळ्यार तिगेल फाटीर पळेल बहिणी नवे मी चंदल तितले सहाय करता म्हणून समाधान केलं खंय. तांनी चमकल मागिरी भावाजीन ती क्लास घेतलं खंय. मिगेलाग एक उत्तर निमगीन अशी तू कशी तांकां उत्तर दिल्ले हांव मात्र एक पैस दितल नाही म्हणून. हीन रोणू कोरनू अंतू इंतू बाबाजीक दुड्ಡು दिवचेक ಒಪ್ಸಿಲ್ खंय पळे. अंतू इंतू बम्मून बायला नाटक कोरनू तांगेले दुड्ಡು वसुली केल्लेंची नवे. रमानंद मामनी कावेरಕ್ಕ ತಂತು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಂತ ನವೆ. बाबाजीन मेळके तुगेल अक्कल घराक तू ओत्तल वस आम्ही आड यानती जाल्यार हांव दवो मिगेल चरडू दवो यानती हॉर्डीकेक समेत आम्ही यानती. आनी तू निश्चय तांबूलाक 2-3 दिसा पूड वच्चना सकाळ वचका संजे वका तू खंय ओग्गी गेल्ली म्हळ्यार तुका तांणी कामाच्या पशी पास्ट कोण पळयता ती तू सकाळ वत्तल जाल्यार मात्र हांव तुका सोडता मेळके. हिने तागेल कंडिशनाक पुरा ओप्पली कडेरी काल राती म्हाका फोन केल गो विषय यशेशस गो वनमाला तुवें भायर सरी हांव एकली वचका न्ही गो कशी वच्ची कार आस तुका तुगेल अम्मा लागनी उरलेल वेरी दत्ता यो गो म्हणली. हांव हांगा होडये पीठाक आळयता आशिल गो होडये पीठ आळयता आशिल्ली. म्हाका येवचें जायना गो अक्का आमकां आतां सीजन न्ही गो आनी पावस पडलो मागीर आमकां हें करलें काम आसना आतां सलवारा टायमार हांव कशी येवची गो म्हणलें. एक मन कर गो म्हूण सांगली गो. आरा म्हूण त्या टायमाक आमगेली कस्तुरी येयली. ओडी सोडचें नवें हांव सोडता पाय सकाळी येवन तूं आरामार वचून यो म्हणलेली. हन्नी तशी म्हणली ती अप्रूपाक एक अवकाश मेळ्ळा न्ही गो वचून यो एक गट तुगेल अम्मा लागनी उरलो न्हयला बरी दत्ता हंगाच कसने ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ್ಕ मेळ्ळी गो. आज सकाळ ओग्गी उठोन दाळेक सिज्जले आमगेल विनोता दाळितायनी करता नवे आनी हन्नी कसने दवो एक चटणी करता तू ಹೆಚ್ಚನ್ सोण वस म्हणलेली ती. आमगेले विश्वनाथन फोन केलेले हन्नी ताणे ಸೇರುನು बटाटे फोडीनी केल्लेले खंय गम्मत जेवण जाल गो म्हणली ती. तशें जावन आयिल गो हांव. असं गो पुता हे नवनार पण तुका हंगे येवचें जालें नवें 10 मिनिट की 15 मिनिट की एक पण तुका
तुगल तोंड पडेल नवे खुशी दल गो पुता आणि रमानंदनी तगल बायल तुगला उल्लेल इंतकी ಕಾವೇರಕ್ಕಕ್ ಮಿಗೆಲ್ ಗುರ್ತು ಮೆಳ್ಳ ಸುರ್ವೇರಿ ಕಡೇರಿ ವೇದಕ್ಕನ್ ಮಳ್ಳೆ ಹೀ ಹೊಳೆ ಮಲ್ದು ಮುಣು ತದ್ನಂತರ ತಿಗಲ್ ತೋಂಡ ಚೀಂದಲ್ ನೈಕಿ ಇಕ್ ನಮೋನ್ಕೊಂಡ್ ಪಳೈತೆ ಸಿಲಿ ವೈಗೋ ತಿ ಕಾವೇರಿ ಅಂಸಣಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಸಗೋ ತಿಗಲ್ ಅಂಸಣೆಸ್ಲೆ ತಿಗಲ್ ರನ್ ಪಕ್ ಯೂಸ್ ಕೊರೋ ಮಕ್ಕಸನೆ आणि निश्चितांबूल कशी दलगो चल कशी स निश्चितांबूल अरेंजमेंट कसं सांगचे अयो 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 ते डेकोरेशन ತಂಗಲ್ कापड ಬಂಗಾರ अयो 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 ಬಂಗಾರ म्हळ्यारी तांतू काही अर्ध बदा ಬಂಗಾರ दिसता आणि अर्ध 1 ग्राम गोल्ड की कसं की ಒಟ್ಟು ಪೂರಾ ಜನ ಜಗಬಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಪಳೆ ಗಾದೇಸ್ಮೋ ಯಾರದ್ದೋ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮನ್ ಜಾತ್ರೆ म्हणू तशी इंची करेक्ट सांगले पळे असेल पळणू ते घ्या आधी केलेल की कसन की जाऊ नका तशी इंचको नाना नमनेचे खौचे दत्वे हे दग्गांतो उद्दा पिऊनच पॉट भरता ज्यूसही तशीची 4-5 नमनेचे सिले ज्यूस पुरा पिल्ली गो एक अर्ध घंटे क वच्चे ज्यूस पिऊचे येऊचे जेवण कोणा देव का सांग एक जेवणा शास्त्र कोण उठेली कडेरी थंयची कपडनी चेंज केले आमगेले हिक्क सांगले वेदकाक हांवे गडी आम्हाला गोचून उरलो नेता म्हणून आणि 10-15 मिनिट भितर येऊ का तुवे म्हळेली तिक म्हणलं हांवें हांगाच कार हाडीत तूं आम्हाला गनी उरलेलवरी जाता म्हणून थंय कावेरक सोडतुवे तिका ना गो तिका हांव पेटयना प्र म्हळेली आणि कसं करचें म्हणून सीदा हांव चयली हंगात न्ही गो चमकून येईल हांव रमानंदाक मिगेल वैर कोप गो तेंची हांव तुगेला सांगून वेदावती लागी दूध देवो का म्हण येईल हंगा हांव 7 दिना म्हणले तुगेला कितलेस तितल्यान तूं हरडी करी प्रमाणले ते कोप तका होई गो म्हाका पुरा विषय कळले रामकृष्ण मम्माल सून मितीला ना पुरा सांगले म्हाका अशेशी म्हणून पुरा जन तेंची सांगची गो आतां कितलेस की तितल्यान तूं कोरका नवे हाका कसन दवलत म्हणून त्या कसं नाही असं गो हे नेवणार पुणी तू घरा येवतश दल नवे म्हाका भारी खुशी दल्ले अण्णा केवचे सांगता हां हॉटला गेलेल गो अण्णा लगनी महिन्यातला गुल्लो न आयली म्हाका पळेल कुडले अण्णा कनी महिन्यातक भारी खुशी दल्ली गो अण्णान कितले सांगला रे ऐकलेले ना म्हाका हुनून पिया बज तळ दिल गो कडेर महिन्यातन ते कोणाला की सांगून ज्यूस हाण दिल गो ते आनी खावन 5 मिनिट जाल्यार 5 मिनिट अम्मा एक तोंड दाखोवन येता ना म्हणून आईल हांव हो अन्न लगनी भावाला गुल्ल नैल्वे तंक याज भारी खुशी जाता कसने जाऊ मारेती एक पंत तुगल तोंड पळोचे मेळ्ळवे खुशी जाल्ले दायत गो मा आनिकेत नापणी येवचक ट्राय करत गो बाहेर सरता मा बाहेर सरवे पुता अम्मा इतले वेळ खुशेर असून आत्ताशी बेजार कोण घेतले रे म्हाका कष्ट जायनवे अम्मा कसन की पळ्या आसिल अवकाशांत हांव धांवन येयली ताका खुशी बगची सोण बेजार कोण घेत मो हांव हंगेन अशी आसिल जाल्यार लायक आशिल्ले नवे कसन करशी गो पुता तू तत्ता वेळ येता आसिल जाल्यार इतले बेजार जायना आशिल्ले अप्रूप एक तू आमगेल घरा येवचे आईल 10 मिनिट समा बैसील ना तू आतवत म्हणतान बेजार जायना वे पुता म्हाका कळटा हांव बेजार कोण घेतले रे तुका घरा वता रे भारी दुःख दत्ता म्हणून कितले कंट्रोल कोण घेवका म्हणून प्रयत्न केले रे तोंडार येवन येत गो तें तूं बेजार कोण घेतले रे म्हाका बेजार दत्त गो मा ना गो पुता बेजार कोण घेना इतले वेळ पुणी तू म्हाका उलोवचें मेळ्ळें तांची खुशी गो यो एक होंटी भरता होंटी घेवन वच्ची येता हां दायत गो मा